सुखकर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची मुरवी पुरवी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर उडचे दुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते माना कामना मूर्ती जय देव रत्नागणित फळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे गजा मुगड शोभा भरा गुण गुण तीनो पोरे चटणी घालया जय देव श्री स्वामी समर्थ हांव निलेश वेर्णेकर श्री स्वामी समर्थ मठ शिवोले यांच्यातर्फे आज तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं नमस्कार करता तुमकां सगळ्यांक। आज स्वामी समर्थांच्या मठांसून पहिलीच वारी ह्या वर्सा आमी सुरू केल्ली आसा। चला अक्कलकोटला जाऊया, अक्कलकोटला आनी स्वामीचे दर्शन घेऊया हो विचार सगळ्या भक्तांच्या मनात आसलो। तो विचार केन्ना आमचो साध्य जातलो, केन्ना आज जातले फाल्यां जातले अशें आमी जवळ जवळ 3 वर्सां जाली वचपाचो विचार करताले। पण ह्यो वेळ आता येयल्लो आसा 2025 आज 6 जून ह्या दिसा आमी पयलेच फार स्वामी समर्थ मठांसून थेट अक्कलकोट पायी चलत 13 दिवसाचो प्रवास आसा। जवळ जवळ 450 to 500 किलोमीटर आसा। दिसाक आमी जवळ जवळ 40 किलोमीटर शक्यतो 35-40 किलोमीटर असे प्रवास आसा पर डे। आणि प्रत्येक ठिकाणी आमचे भव्य आणि दिव्य असे स्वागत केल्ले आसा। आज आमी हांगरसून सतीदेवी मंदिर तुया हांगा गेल्यानंतर थंय बरे स्वागताक तेंच्यांनी महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें आसा। तशेंच तोरशा माऊली मंदिर थंयसरी रावपाची आज आमचो मुक्काम केल्लो आसा। अशें प्रत्येक ठिकाणी सर्वे करून आमचे विजय भाई तशेंच रितेश प्रणव हे वचून येयल्ले आसा। आणि ही वारी जी आसा ही खरी तर वारी सुरू करपाक कारण आमचे रितेश आणि आमचे विजय भाई हांच्यांनी ही वारयेचे तेंच्यांनी खरें ध्येय अशें धरलें की आमी अक्कलकोट चलून वयतलेच आणि मागीर मदीं खंयसो असो कितें तरी मातशी अडचण कशी दिसूंक लागली। पण आमचे काही भक्त जे आसा हे म्हणूंक लागले की वचपाकूच जाय आनी पयलीच वारी हे आमी पयलीच वारी आमकां जाय ते वारी अशें भक्त अशें आमी तयार करूं ना। कारण ही पयली सुरवात वारी म्हणून आमी थोडेशेच भक्त वारी घेवन आमी वयता। आनी स्वामीं कडेन हांव प्रार्थना करता की जी वारी जी आसा आमची ही वचासर तेंच्या हाती पांयांक सूख शांती दिवन बरे भाशेन वारी करून बरे भाशेन तेंच्यांनी परतून स्वामीन तांकां परतून आपल्या मठान हाडचें। आनी खास करून हांव तुमी जाणात की वारी म्हटल्या नंतर सबंद गोंयचे भक्त आतां कितलेच जाण वारी पायी वारी करता। खास करून पंढरपुराक वयता, शिर्डी वता, अक्कलकोट वयता, परतून अयोध्ये वचून येयले, वैष्णोदेवी वचून येयले। अशें वारी म्हाका दिसता ही परंपरा ही आदी जाणट्यांनी करून दवरलेली आनी ती परत आतां एक असो हे जाल्लो आसा वारयेचो की प्रत्येकान दिसता की आपूण एक वारी करची म्हणून। आनी खरेंच प्रत्येकानी जिवनान येवन एकदां ही पायी वारी करची। आनी खरें तर सूख जें आसा ते वारीन आसा। कारण प्रत्यक्ष देव वो वारी बरोबर चलताना तुमच्या बरोबर म्हणजे भक्ता बरोबर आसता। आनी खरें तर जन्मान ती येवन पावावे पंढरी म्हणटा तशें जन्मान येवन एकदां तरी वारी करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। हांव खरेंच आमच्या ह्या मठांतले सबंद वारयेचे सगळे भक्तगण सगळे सदस्य हांकां हांव अभिनंदन करता। तांकां आनी एकदां तेंचें हांव कौतुक करता। कारण येदें व्हडलें हें स्टेप हांगरसून थेट अक्कलकोट वचप तेंच्यांनी घेतलेलें आसा आनी आमचो मठा तर्फे तांकां पुरेपूर सपोर्ट आसा। आनी हांव सगळ्यांच्या वतीन तुमचे प्रेसांचे हांव अभिनंदन तुमचें कौतुक करता। तुमचें देव बरें करूं म्हणटा। कारण तुमचे प्रेसाच्या माध्यमांतसून आमचे ह्या मठाचे आज कितले पर्यंत नांव लौकीक गोंयानूच न्हू गोंया भायर महाराष्ट्र कर्नाटकान पावलें आसा। म्हणून तुमकांय प्रेसवाल्यांक हांव मनानसून काळजांतसून सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद म्हणटा, तुमकां थँक्यू म्हणटा। देव बरें करूं। तुमी आदी पसून थारायलें हो जो मुहूर्त आसा पळय तो नेमको पावस सुरू जाता तेन्नाच दवरपाक कारण कितें आसा आनी पावसान कशी कितें सोय तुमची पावसान दवरपाचें मुख्य मेन आतां वारी पळयात तुमी पंढरपूर वयता, शिर्डी वयता चडशे पावसान वयता। कारण आमच्या गोंयान मातशें थंड वातावरण बाकी तूं भायर गोंया भायर वचशी जाल्यार क्लायमेट सारकें तुका
भरपूर हे आसता आनी म्हणून शक्यतो पावसान तरी वारी करप हें म्हाका दिसता योग्य आसा, कारण जिवाक तितले त्रास जायना. आनी गरमेच्या दिसांनी तुमकां सांगू नजो, आमच्या गोंयांनी तितली गरमी जाल्यार भायर भरपूर गरमी आसता. म्हणून म्हाका दिसता हे वारी जितल्यो वयता त्यो योग्य म्हाका दिसता निवडटा हो म्हणजे जून जुलयान वचपाचें म्हाका दिसता एक चड करून त्याच म्हयन्यांनी वयता पावसान. जाल्यार पावस मोठो लागलो जाल्यार तसो भिजत वयतलो फुडें. ते प्रोटेक्शन म्हणजे रेनकोट आनी हे ते आसा. आनी कशें आसा, दनपारां सकाळ फुडें 15 किलोमिटर चल्ले, महाप्रसाद घेतलो, अशें 1-2 वरां रेस्ट केली, परतून 4 ते 6 ते 7 पर्यंत परत चलप आसता. म्हणजे वतान अशें चलप चडशें अशें नासता. म्हणजे मदीं 12-12:30 पर्यंत पावले जाल्यार एक 2-3 वरां रेस्ट आसता. आमचे विचार आसले आनी आमचे हे भुरगे आसले, भक्त आसले, हे सगळे भुरगेच आहा आनी तेंच्या मनां असो विचार येयलो की आमकां वारीक वचोंकूच जाय. आनी तेंची मागणी कितें आसली ती आमी ते स्वामी कडेन मागली आनी ती स्वामीन तेंची पूर्ण केली, तेंची इच्छा पूर्ण केली. आनी ते बेश्टे करून वचपाक तयार आसले, म्हणजे आमकां सपोर्ट नासतना पूण ते 10 जाण तरी भायर चलपाक तयार आसले. आनी तेचे खातीर मागीर आमी सपोर्ट केलो, निलेशान तांकां सपोर्ट केलो. आनी ही वारी स्वामीच्या आशिर्वादान आनी स्वामी भक्तांच्या आशिर्वादान आनी तेंच्या सहकार्यान ही वारी घडोवन येयली. आनी आयज ती वारी आमी चालू करता. टोटल कितले जाण? टोटल 21 जाणां. 21-22 जाण आसा. फुडें मागीर थोड्यांक कितें जाला कामाचो थोड्यांक लीव मेळोंक ना, पूण फुडें जॉयन जातले म्हाका दिसता जवळ जवळ आमी पावच्या पयलीं म्हणजे एक 100 किलोमिटर 150 किलोमिटर पावच्या पयलीं म्हाका दिसता आनी वारीन खूब जाण जॉयन जावपाचे आसा, कारण थोड्यांची लीव पास जावंक. आनी 17 तारखेर हांवूय तुमकां एक आव्हान करता सगळ्यांक प्रेस माध्यमाचेर घेवन की 17 तारखेर आमी जवळ जवळ एक 10 किलोमिटर पयलीं अक्कलकोटच्या पयलीं एक 10 किलोमिटर थंयसर एक स्टे आसा, ते रावपाची सोय आसा. आनी तितून 17 तारखेर पावल्या नंतर 18 तारीख आमी सकाळी परत वारीक सुरू जाल्या नंतर थेट आमी वटवृक्षार पयलीं वयतली, त्यानंतर समाधी मठार वयतले, दनपारां महाप्रसाद घेतले आनी मागीर रिटर्न वाया आमी परतून घरा येतले. कारण 19 तारखेर परतून ब्रेस्तार आसा, गुरुवार आसा, तेका लागून आमकां पावपाक जाय. म्हणून जर कोणाक येवपाची आसा इच्छा आसा जाल्यार तेंच्यांनी 17 तारखेर पावचे रातचे आनी 18 तारखेर आमकां एक 8-10 किलोमिटर आमी जी वारी फुडें कलकट पर्यंत वयतले तेन्ना तुमी ते वारीन सहभागी जावची, जॉयन जावची. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे, टायर झाल्या मरे, मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.